Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तुम्ही गेल्या 2 वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे कारण विद्यार्थ्यांच्या शाळा आज बंद असत आणि ह्या शाळा बंद असल्या कारणान ऑनलाईन शिक्षण पद्धती सरकारान सुरू केली आणि ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे सगळ्यांका भुरग्यांक नेट मेळना आणि ह्या नेट घेतना म्हणसा सगळीकडे धावपळ सुरू झाली असा विद्यार्थ्यांची. तेव्हा आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन आमचे प्रवीण आर्लेकर यांच्यानी ह्या वाड्यार एक भुरग्यासाठी वायफायची सोय करून दिल्ली असा. कारण ह्या वाड्यार आजपर्यंत जे नेते झाले त्या नेत्यांनी कोणी हे लक्ष देऊन ना, कसलीच समाजाला सुखसोयी करूंक ना. जवळजवळ गेली 15 वर्षे मी सरपंच असताना त्या वाड्यार निरनिराळ्या सोयी करून दिल्यो. पहिला प्रथम मायनिंग अँड इंडस्ट्री मार्फत ही शेड उभारून दिली, त्याच्यानंतर रस्ते करून दिले, गणपतीची शेड करून दिली. असे निरनिराळे कार्यक्रम ह्या लोकांसाठी मी स्वतः राबयले असत आणि ह्याचे पुढे सुद्धा ज्यो काय ह्यांच्यो अडचणी असतल्यो त्यो सोडोवच्यो मी म्हाज्या तरेन प्रयत्न करतलो. तुमकां इतक्याच सांगूचा म्हाका दिसता की आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ह्यो ह्या मातीतलो पक्ष असा, जुनो पक्ष असा. जवळजवळ 17 वर्ष भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्या गोव्याचेर राज्य केल्लो असा. त्याच्यासाठी तुम्ही आजपर्यंत जसं सहकार्य दिलात तसं ह्या वाड्यावयल्या सगळ्या बंधू भगिनींनी सगळे आमकां सहकार्य करूचा अशी इच्छा प्रकट करून मी माझे 2 शब्द सोपयले. आयज ना म्हटल्यार 2 वर्सां जाली कोरोनाच्या महामारीन. आयज लोकांक खूब त्रास जाल्ले आहा, तशेंच आयज भुरग्यांकूय खूब त्रास जाल्ले आहा. गव्हर्मेंटान ना म्हटल्यार 2 वर्सां जाली ऑनलायन स्टडीज स्टार्ट केल्यो, पण गव्हर्मेंटान कोणाकूच अशें कॉन्फिडन्सान घेवंक नासतना तेंच्यांनी ऑनलायन स्कूल स्टार्ट केले. पूण भुरग्यांक कितें कमी जास्त पडटा पळय ते तेंच्यांनी तेंची दखल घेवंक ना. पूण तेका लागून आयज भुरग्यांक खुबशे त्रास जाता. वायफायक लागून जाता, मोबायल ना. तशेंच आयज गरीब लोक आहा आमच्या हांगासर, तेंकां घरान 1-3 भुरगीं आहा जाल्यार तेंकां 3 मोबायल जाय पडटा. तेंकां ते घेवपाक बसून आयज हें जायना. ते हांवें खूब जाणांक अशें, पूण म्हाजे कडेन खूब जाण येयल्ले आहा मोबायल ना म्हणून, तेंकां हांवें मोबायल दिल्ले आसा. तशेंच भुरग्यांक शिक्षणाकूय लागून हांगासर खूब प्रॉब्लम जाता. तेका लागून भुरग्यांक हांवें खूब हेल्प केलो आहा. आयज हांगासर हांवें वायफाय स्टार्ट करपाचें केलां, कित्याक गव्हर्मेंटान हांगासर केन्नाच कोणाची हें करूंक ना. ना म्हटल्यार हांवें पेडण्यान आयज खुबशे कडेन आयज हांवें वायफाय ऑनलायन वायफाय स्टार्ट केल्ल्या. देवळांनी म्हणा नाका, देवळांनी कित्याक भुरग्यांक दिनासर येवन एकी कडेन बसून दिनासर स्टडी करूं येता. तशेंच आयज स्कुलांनी बी वायफाय स्टार्ट केल्ले आहा. तशेंच आयज हांगासर हांवें वायफाय दिवपाचें आयज हें केल्लें, हांकां प्रॉमीस केल्लें ते आयज हांगासर तांकां आयज वायफाय हांव दितलो. ती म्हाजे कडेन येवन तेंच्यांनी सांगलें कितें आमकां हांगा शिकपाक लागून आमकां एक सर जावं टिचर म्हणून हांवें कितें केलें, तेंकां सगल्यांक एके कडेन हाडून तेंकां सांगलें कितें तुमकां हांव दिता म्हणून. आनी आयज तेंकां हांवें दिल्लो आसा. आनी अशीच आमची संस्कृती दवरची. पेडण्यान ना म्हटल्यार आमचे खुबशे हे कलाकार आहा आनी त्या कलाकारांक आजून पासून कोणी साथ दिल्लो ना आनी म्हाजो साथ हेज्या फुडें तेंकां सदांच आसतलो.